हो जो मुद्दा न्ही की वेदर इट हॅज ट्रान्सलेटेड इन टू वर्ड्स म्हाका गोंयकारा खातीर ही गजाल सामकी नवीन आशिल्ली. हे येतात येदी व्हडली पोस्टरां घालतात कारण आमी कांय गोंयकार ही पोस्टर पळोवन कांय मत घालपाना, आमी प्रत्येकाले तोंड पळयतात. तुमकां दिसता हे जे इतली सामकी एग्रेसीव कॅम्पेनींग जालें आनी मागीर तातूंत भितर बाकीच्याय पक्षाक ते करचें पडलें, जे आमगे तथाकथीत पारंपारीक म्हणटा तशे जे पक्ष आसात, काँग्रेस आसूं भारतीय जनता पक्ष आसूं, तांकांय मागीर व्हडली व्हडली होर्डिंग्स घालची पडली हायवेचेर. तुमकां दिसता गोंयकाराक एक मतदार म्हणून ह्या कॅम्पेनिंगाचो कितें गोंयकाराचेर प्रभाव पडलो? ना, ह्या काय कॅम्पेनिंग फक्त होर्डिंग्स वाल्यांचो बिझनेस बरो जालो? ह्या कॅम्पेनिंगाक लागून एक निवडणुकीची पूर्व तयारी कशी करप आसता ताचें एक बरें शिक्षण मेळ्ळें. इलेक्ट्रल रोल घेवन बसप, तातूंत जाती काती पाती पासून सगळे स्टॅटिस्टीक काडप, खंयच्या गांवांत कोण मेजॉरिटी आसा तें काडप, कोणाचे सोयरे खंय आसा तें काडप, कोण ताचो बॅकग्रावंड कितें, ह्या पयलीं कितल्यो उडयो मारल्या ते उमेदवाराचे काडप, किंवा लोक खंयच्या सादारण खंयच्या बाजून आसा तें काडप. अशें बारीक सारीक पयलीं सोशल इंजिनियरींग आमचे BJPन सतीश धोंड बी हे सोशल इंजिनियरींग करपाचे एक्सपर्ट अशे लोक मानताले. पण फर्स्ट टायम म्हाका दिसता प्रत्येक मनीस गोंयचो जो राजकीय पक्षाचो कार्यकर्ता आसा तो सोशल इंजिनियरींगच्या हातूंतल्यान विचार करपाक लागलो की मतां कशी फोडप शक्य. कारण मतां तितलीच आसता जी 11,65,000 कितें जी समथींग आसा ताचे भितरच खेळ न्ही हो सगळो. पूण ती BJPची कशी काडप किंवा काँग्रेसीची कशी काडप किंवा आनी कोणाची कशी काडप हो जो खेळ जाला न्ही, मायक्रो मॅनेजमेंट हो म्हाका दिसता की फर्स्ट टायम इतले मोठ्या प्रमाणात तूं सांगता तशें मायक्रो मॅनेजमेंट ह्या वेळार फर्स्ट टायम जाला. वाटे घातले आपल्या हय. इलेक्टोरल रोलान हिंदू कितले आणि ख्रिश्चन कितले हय, आणि बायलां कितली हय. दादले कितले. But Joel, but how much did it influence the voter? These big hoardings, mega hoardings. This TMC, they are a new player in the market in election. So basically, they had to come out big. They had to catch the eyeballs. Otherwise, nobody would know who is TMC. So basically, what they have done is gone about. I beg to differ on this whole thing. No, big तेच म्हणजे म्हाका एकच गजाल विचारपाची ही की ताणी ही गोंयांतली स्ट्रॅटजी म्हूण केली अशें म्हाका दिसना. कारण आय स्टील रिमेंबर जेन्ना आयपॅक सुरवातीक आयले आनी ते हांगा खूब जाणां मेळपा लागले तेन्ना आनी एक पॉलिटिकल पार्टी कडेन हांव उलयतालो आनी ताणी सांगलें की दीस व्हेरी इंट्रस्टिंग. तांकां सांगलें कितें की अरे हे आयपॅकाचे आयल्यात ते TMC खातीर काम करता कितेंय म्हणपाक लागले. आमी कितें जालें तर अशें तुमी आंग कित्याक काडलें शी ते आसतना म्हणपाक ते आयले की 4 दिसां भितर म्हणपाक सगळी होर्डिंग्स तांची आसतली. सो अशी न्ही की तांणी गोंया आयले म्हणून ती होर्डिंग्स घाली. म्हाका दिसता तांगेलो तो एक सेट पॅटर्न आशिल्लो. सेट पॅटर्न. दुसरें देर वॉज आय वूड से वॉट आय वूड कॉल इट इलेक्ट्रल एरोगन्स, पॉलिटिकल एरोगन्स कितें म्हणप ताका म्हाका खबर ना. बट बेजिकली एटिट्यूड असो आशिल्लो की गोवा इज नॉट इवन हाफ ऑफ द सायज ऑफ अवर लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांगा जे येवपाचें ढाम ढूम ते सगळे पोस्टर बिस्टर लावन लोकांची दोळे दिपकावपाचें सगळें करपाचें आनी तातूंतल्यान लोकांक आपले वटच्यान ओडून घेवपाचें. गोंया भितर आतां पळय राजेन सांगता हातूंतल्यान हांव तुका म्हजी भुरगेपणांतली गजाल सांगता. म्हजी भुरगेपणा भितर म्हणजे आमचो बाबू बी सामको एमजीचो हे आमच्या घरा कडेन पोस्टर्स येताले कळ्ळें न्ही. बाबू ते घेवन येतालो मागीर आमी ते वाडटाले ते पोस्टर मागीर पणसाचेर मारप आनी कित्याचेर मारप अशें सगळें. मागीर बिल्ली येताले धाकटे ते बिल्ली लावन भोंवप. बिल्ल्या खातीर झगडी जाताली बिल्ल्या खातीर. ओके आज ते बिल्ली लावन कोण भोंवपाना कित्याक तूं बिल्ली लायलो की आयडेंटिफाय जाता. आज लोक आयडेंटिफाय जावपाक सोदनात. सो ही कॅम्पेन आनी म्हाका ती कॅम्पेन याद जाली. अशीच तरेची पोस्टरां हें तें सगळें कितें आसतालें. बट देर इज अ बिग डिफरन्स. देर वॉज अ बिलॉंगींग टू दॅट कॅम्पेन. याद जाता तुका हायट कितें लावड स्पिकर न्ही आनी देर वॉज अ बिलॉंगींग. राजेन म्हजो पॉयंट वेगळो लावड स्पिकरच न्ही. देर वॉज अ बिलॉंगींग की हांव म्हज्या घराच्या फाटल्यान वण्टीचेर तो पोस्टर मारतलो हांव MG नाल्यार तो काँग्रेस कळ्ळें न्ही. हे रस्त्याचेर म्हणजे म्हाका ताजी याद जाली. प्रश्न बरा तेच म्हणटा तुका वोटरांचेर हाचो प्रभाव पडलो ना तेच म्हणटा हांव. I don't think voters are influenced by these posters and banners. But for the party, it was important because they wanted to create this noise. ना दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. हे जे कितें पोस्टर बाजी आनी बाकीचें कितें चल्लां पळय ते पार्टी म्हणून एस्टॅब्लीश करपाक. पूण तुकाय सांगता कॅन्डिडेटांनी 3 रावंड दर एकल्याच्या घरा कडेन मारल्या. 3 रावंड. पयलो बेश्टो जस्ट टू से हाय, दुसरो आपलें कितें तरी चिन्ह किंवा मॅनिफेस्टो दिवपाक, तिसरो पांयांक हात लावपाक आनी चवथो मागीर रातचो थोडे कडेन मारप. 3 रावंड मारल्या प्रॅक्टिकली प्रत्येक कॅन्डिडेटान. आनी विदाउट जो कॅन्डिडेट त्या मनशाच्या घरा कडेन पावना तो आयडेंटिफाय जाता. सगळे जाण आनी एक मुद्दो आहा भितर